आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। गोकुळाष्टमी निमतान 6 सप्टेंबराक मडगांवच्या रवींद्र भवनान दही हंडी आनी वेशभूषा सर्त दवरल्या। सर्तीक 55,000चे पयले इनाम आसा। आयतारा 6 तारखेक गोकुळाष्टमी आनी ह्या दिसाचे आमी औचित्य साधून दही हंडी स्पर्धा जिका आता खुबशे जाण स्पोर्ट्स एक्टिविटीन पळयतात आनी त्याच बरोबर ताचे बरोबर सांस्कृतिक कार्यक्रम। संघर्ष सन्मानांतल्या नव्या व्याख्यानमाळेंत सर्गेस्त पंडित प्रभाकर च्यारीच्या यादीन 9वें व्याख्यान 5 सप्टेंबराक जातले। मडगांवच्या रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष कार्यावळीचेर उलयलो। ह्या वेळेचे पुष्प असं ते संघर्ष सन्मानांतले स्वर्गीय प्रभाकर गोविंद च्यारी हाच्या खातीर अर्पीत केल्लें आसा। ताणें दिल्लें संगीत क्षेत्रांत योगदान, त्याच बरोबर एक उत्कृष्ट तबलावादक प्रशिक्षक म्हणून ताणें केल्ले प्रयत्न संगीताच्या अभिवृद्धी कलेच्या अभिवृद्धी खातीर तोखणावपाचे आनी अशा ताज्या बायोग्राफी जीवनपटाची म्हायती आनी त्याच बरोबर ताणें केल्ले कार्य लोकां फुडें वचचें हो उद्देश आसा। पणजे अर्बन हेल्थ सेंटर आनी अंगणवाडी कामगारांक भलायकी केंद्रान डायबेटीज आनी हायपरटेन्शन तपासणी शिबीर दवरिल्ले। शिबिरात 50 जणांनी तपासणी करून घेतली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मोरजेंत म्युझिक पार्ट्यो आनी ड्रग्सांच्या नेटार धुमशाणां घालपी टुरिस्टांचो लोकांक दिशी दिशी उपद्रव वाडत आसा। रातीं उसरां मेरेन रशियनाच्यो म्युझिक पार्ट्यो चलतात, कान फुट्टात, न्हीद ना करून घालतात। सरकार आनी पुलिसांनी कानार केंस काडिल्ल्यान लोक रस्त्यार देंवपाची तयारी करतात। पेडणे स्वाभिमान संघटनेची लोकां बरोबर बसका जाली। पुलीस कारवाय करिनात जाल्यार हॉटेलांचे रस्ते अडोवपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या। सगळ्यांनी बरोबर आमी वावरूंक आनी आमचो भाव सांगता तो तुमकां बरें आहा तें पुरसा फुड्यान कितेंय तुमचो सुबेज घडले आयकना पुरसा फुड्यान सगळ्यांक बसपाचें वाट बंद करपाचें। आनी म्युजीक कसलें सादें सादें म्युजीक न्ही। आमी गोंयकार लोकांक म्युजीक म्हळ्यार आमी म्युजिकाक पिशे सामके, पूण असलें म्युजीक जेन्ना आमच्या कानार पडटा रातभर सकाळीं 6 साडे 6 जायसर पिशे जावपाची पाळी येता। एकटो दुखतो बाबडो कांयच करूंक शकना, तो फक्त फोन करता। गॉडफादर इतले आसात की पुलीस बाबडे सुद्दां कांय करूंक शकना, थंय वचूं नाका म्हळ्यार ते वचचे ना, इतले व्हडले गॉडफादर आसात। पूण आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरूंक जाय की ह्या गॉडफादराचे गॉडफादर आमी आसात, आमी कॉमन मनीस। टू स्टॉप एक दीस धरणे धरुया, थंय बंद उडया, हॉटेल बंद दवरुया, एक दीस मोडतोड करूया नाका, हॉटेलाच्या फुडल्यान ट्युरिस्ट येवपी बंद करूया, भायर सरपाक दिले नाका, भितर सरपाक दिले नाका, जावचें ना जाल्यार गेल्यार अशें जावचें ना, हॉटेल बंद जावंक शकना। एक दीस करूया, 2 दीस करूया, घेवन पुलीस डेमोक्रेटीक वे बसया, थंय स्टॉप करूया सगळे। गोंय खेळा प्राधिकरणान जरी गोंय ऑलिंपीक संघटनेक नॅशनल गेम्स फुडल्या वर्सा नोव्हेंबरांत करपाचें उतर दिलां खरें, मात मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार ही सर्त 2016 जातलीच म्हणपाचें स्पश्ट उलोवन दाखयना। गोंय ऑलिंपीक संघटनेचो सचिव गुरुदास भक्ता सांगता ते प्रमाण सरकारान नॅशनल गेम्स 2016 5 ते 19 नोव्हेंबर मजगती घेवया म्हूण सांगलां। खेळा मंत्रीन फुडाकार घेतलो, आमचे गोवा ऑलिंपिकेशनचे अध्यक्ष बाब श्रीपाद नाईक तांच्यांनी, तशेंच मुख्यमंत्री कडेन बसका जाली, बरीच चर्चा जाली आनी शेवटी तांच्यांनी आमकां तारखे पर्यंत कळयलें की 5 ते 19 नोव्हेंबर 2016 हो आयोजीत केल्लो वता अशें नोटिफाय करपाक आमकां तांच्यांनी मान्यता दिली। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक प्रुडंटान गेम्स थारायल्ल्या प्रमाणे जातल्यो काय म्हळ्यार ताची जाप ही आशिल्ली। सरकारान कितें विचार केला एक्झॅक्टली जातले 2016 पॉसिबल आहा? हांव भविश्य सांगना रे, पूण शक्य आहा करप, पण वी आर ट्रायिंग। सध्याची स्थिती पळयत जाल्यार गेम्सांच्या वेगवेगळ्या सर्तीं खातीर जाय तितल्यो साधन सुविधा अजून उब्यो जावच्यो आसात। तशें पळयत जाल्यार फुडल्या वर्सा नॅशनल गेम्स हांगा जावपाक कठीण अशें दिसता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।